कला अकादमीच्या नावान खूब बोवाळ चालू आसा। ही साऊंड सिस्टम खरीच पिड्यार जाल्या। एक्चुअली कितें स्टँडर्ड आसा आनी कितें प्रॉब्लेम आसा साऊंड सिस्टमा भितर? The mixer they have installed was a model that was 8 years old. Same with the lighting board also, which was very old. कसले पळय लायटी ते आमच्या कला अकॅडमीन कित्याक जाय? तुमी थिंगा ते डान्स बार चलोवपाचे आसा, डिस्को डान्स करपाचे आसा ना, थिंगा नाटक जावंक जाय. And overall the equipment that has been put over there is outdated. नमस्कार. फाटले कितलोसो तेंप जालो कला अकादमीच्या नावान खूब बोवाळ चालू आसा आनी कला अकादमीचें जें काम चालू आसा बंद आसा। कलाकार फायनली उठले आनी आतां एक कला राखण मंच म्हणून एक संस्था स्थापन केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान सद्या एज्युटेशन गोंयभर व्हरपाचो तांचें काम निश्चय आसा। आनी इतली बोवाळ जावनूय बीन कसलोच कांय फरक पडना, सगळे कसलेच खंय एन्क्वायरी जायना आनी जे फाटले कितलो तेंप जालो व्हायट पेपर मागता कला अकादमी बद्दल तोय कोण सरकारान अजून पर्यंत दिल्लो ना। सो ताजे खातीर लोक उठल्या, खास करून कलाकार गोंयचे जे सामके चाळवल्यात आनी कितलेशेच एज्युटेशन सद्याक ऑलरेडी चालू आसा। इवन विरोधी पक्ष सद्याक ह्या विशयाचेर सामके विशय लावून धरला। आयज आनी काल विरोधी पक्ष नेते कला अकादमीन वचून तांणी पळोवणी केली आनी कितल्योश्योच गोश्टी एक्सपोज जाल्यो। कला अकादमी भितर कितें चल्लां आनी कितले तरेचे मॅस आसा हो आतां हळूहळू कळपाक लागला। आनी अशा वेळार एक सगळ्यांत व्हडलो कितलेशेच प्रॉब्लेम आसात, लिकेजीचो प्रॉब्लेम आसा, बाकीची कितलेशेच गोश्टी आसा, पूण सगळ्यांत एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आशिल्ली तो म्हणजे साऊंड सिस्टम। कितलेशेच कलाकारांनी जेन्ना थंय आपली नाटकां तियात्रां सादर केलीं तांची एक मोठी कंप्लेन आशिल्ली ती म्हणजे साऊंड सिस्टम जी पयलीं इतली बरी आशिल्ली ती आतां सामकी बाबत जाल्या आनी ती आमी यूज करपाक शकना म्हणून तांकां भायल्यांच्यान साऊंड सिस्टम हांगा हाडचें पडटा। हाजीतली दुसरी दुर्दैव आनी दुसरें आसपाक शकना। सो ताजे खातीर ही साऊंड सिस्टम खरीच पिड्यार जाल्या आनी एक्चुअली कितें स्टँडर्ड आसा आनी कितें प्रॉब्लेम आसा साऊंड सिस्टमा भितर हें पळोवपा खातीर एक खास मुंबयच्यान एक्सपर्ट तांकां साऊंड मॅन ऑफ इंडिया म्हणटात ते रॉजर ड्रॅगो हे गोंयान आयल्या आनी कालच्यान ते कला अकादमीच्या तांणी पळोवणी केल्या। विरोधी पक्षा बरोबर नेत्या बरोबरच तांणी विजीट केली कला अकादमीन आनी तांणी सगळे चॅक केले इक्विपमेंट्स। सो तांचे कडच्यान आमी जाणून घेवया की कला अकादमीच्या साऊंड सिस्टमाक कितें प्रॉब्लेम आसा, खरी सिस्टम ही बाबत आसा आनी सब स्टँडर्ड मटेरियल यूज केल्लें आसा। तशेंच आमचे बरोबर आसा फ्रांसीस कोएल्हो हे कला राखण मंचाचे मेंबर आसात। त्या शिवाय इव्हेंट मॅनेजमेंटान भितर ते खूब एक्टीव आसा। तांचे कडेन आमी मागीर या की तांची ओवरऑल कला अकादमी बद्दल कितें प्रॉब्लेम आसा ते पळोवपा खातीर पयलीं आमी रॉजर ड्रॅगो हांचे कडेन या जे फाटलीं 50 वर्सां ह्या क्षेत्रा भितर काम करतात, साऊंड सिस्टमाचे भितर काम करतात आनी कितलेशेच ऑडिटोरियमा भितर सिस्टम बसयल्ले आसा। सो तांकां हो पूर्ण अनुभव आसा की कसले तरेचे सिस्टम आसपाक जाय आनी कशी सिस्टम सद्या कला अकादमी आसा ती पळोवन आयल्या। सो लेट्स आस्क मिस्टर ड्रॅगो what exactly you found today in Kala Academy? How was the system? Is it okay or substandard? What was your initial observation? See, my first observation is that this company that they've used, Bose is not a company that has been used to supply equipment for auditoriums and theatres. They are more into home audio and car audio. They make systems for auditoriums, but it is not well known in that field at all. The BOQ that was suggested also had mentioned companies that were not really the professional companies. They had mentioned Tennoy and they had mentioned Bose and Martin, and both these companies are really not part of the professional audio industry. Secondly, the mixer they have installed was a model that was 8 years old. And I thought that if you are upgrading and you are going to put a new system into Kala Academy, then why buy something that is so old? Same with the lighting board also, which was very old, and the same with the sound console. And when I put the system on, the low end was lacking, and the last 4 rows you could not hear very clearly. The clarity was not present in the last 4 rows of the auditorium.
What was kind of system was there earlier in Kala Academy? Earlier we had put a system, I myself had put a system in 2003. Okay. It was Electro Voice. Mm-hmm. And that system was good for the time that it was installed. Mm-hmm. Now we are talking about 2024. Now the new better systems. Technology has changed a lot. Mm-hmm. Now some of the equipment that they have even suggested for the amphitheater is, the model is about 15 years old. Oh. The F1 model, what they are suggesting, What they is purchased. 2015. Oh. They purchased. What they have purchased. Mm-hmm. And it is there in the tender document. Yeah. Okay. No, it is not there. The model number is not in the tender document. Okay. But they have suggested Bose company as that. Okay. They purchased Which that. was wrong actually. So the advisor, those who advised them themselves must have made a mistake. Yeah. That we are feeling that the people who are taken into confidence for, getting this knowledge Mm-hmm. have not been the correct people. Mm-hmm. We should have called the musicians, called the artists who actually use Kala Academy. Mm-hmm. And they would have given a better opinion, and they would have been a helping thing to suggest what are the companies that you think you should use. Mm-hmm. So, because artists and experts were not consulted, we are into any situation today. Yeah. And the money has been spent, a lot of money has gone into it, and which has replaced the better system. And now what we have is not up to the mark. Definitely not better than, not at least one of the new technologies what is available. So, what is the new technology? What system These should have companies been? like L-Acoustics, D&B, Adamson, JBL, these are all new companies they are the people who are manufacturing systems for auditoriums and theatre. What in terms of price, is there any difference between Bose and these new systems? Is it done to save money? See, the problem is that we don't know what money has been paid, because we have not shown any bills, we have not shown any estimate. Mm-hmm. We just know that this is the equipment that's bought and this is what is there. But money-wise, we are not aware of what is the deal and how much money has been paid. So, what is the solution now? What next? What can be done to? I think the solution is that people have to meet, all the professionals in Goa and the artists have to meet and sit down with the PWD and this department and actually discuss what should be the kind of company, especially lighting. They have to discuss what lights are needed actually, because even there in the lights, the blinders are put on the stage and the moving head lights are not got any power in them. Mm-hmm. So the lights also have a problem. Yeah, the lighting console is a problem. The physical lights that are purchased are not bright enough, and the bright lights that are put there are not meant for stage. Okay. So, in terms of lighting also, there is a problem, and it has to be. It has to be something to be done. Some of them have to be changed. So, what other problems you found? Because you have seen so many auditoriums across the country. And the other problem what is noticeable was the noise of the air conditioning plant, which is put above the stage. That whole rumble and that noise is coming when the blower comes on. You can hear it down on stage. And if you put the mics, or sensitive mics there, that mics will pick up the noise which is coming from the AHU unit on top. So that is the wrong location for the air conditioning plant. Mm-hmm. So all these factors should have been taken care of before the repairs was done. These consultants and the artists and everything who actually taking part in the Kala Academy should have been consulted. And they should have been part of this purchase for new equipment. How it is done? You must have seen elsewhere in other auditoriums or even government auditoriums. How usually this kind of things Normally are? there are professional consultants who suggest the BOQ. We are finding that the BOQ itself is not correct. Because the companies that have suggested in the BOQ are not correct. Okay. So finally, the consultants who drafted the BOQs are maybe have not taken so many things into consideration. So, Francis, you have listened to
Roger, he has pointed out so many problems in sound system, in lighting, so many other issues. So what exactly is your stand now? You are representing Kala Rakhand Manch. What Kala Rakhand Manch is planning to do in future if the government is not taking any action? And गोंयची पळय परिस्थिती आहा न्हू ती ही पळय कला अकॅडमीची परिस्थिती आहा ती आख्ख्या गोंयची परिस्थिती आहा पूण बाकीचे हांव ह्या माध्यमान आनी ह्या मंचार उलोवचो ना पूण कलाकार आनी गोंयची पळय संस्कृती आनी कला आहा ती कलाकारांनी मेळोन आनी म्हाजे असले ऑर्गनायझर प्रोड्युसरांनी मेळोन आमी हो कला राखण मांड तयार केला पळय तो आमची संस्कृती आनी आमची कला वाचोवपाक आमी ठरयलां की हे कला अकॅडमीन पळय जें जालां तें आमी भायर काडटलेच म्हणून आमी पयले चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचे लोकांक हाडलो आनी स्ट्रक्चरल आमी उलयले ते आतां ताका एक 4-5 दीस जाले मागीर आतां आमी रॉजराक हाडलो कित्याक तो इंटरनल पळय सावंड लायट्स अकुस्टिक्स सगळ्या गजालीक तो मास्टर म्हणून ताका हाडलो आनी आतां आमकां भितरलें कितें प्रॉब्लेम आहा ते कळना अशें करून आमी ते इन्वेस्टिगेट करीत रावतले आनी कितें पळय प्रॉब्लेम जाला ते आमी भायर हाडीत रावतले आनी वी वील एन्श्योर आमचे कला राखण मांड हेजे अर्थ कितें राखण म्हणजे वी आर गोइंग टू बी द गार्डियन्स ऑफ संस्कृती ते पळय चार्ल्स कुरियान ते बांदलेले तेन्ना तेणें पळयलेलें की हो ऑडिटोरियम आहा तो आनी हो पळय कला अकॅडमी कॉम्प्लेक्स आहा तो कित्या खातीर यूज जातलो तो मेन म्हणल्यार थिंगा तियात्र आनी हेका लागून नाटकाक लागून देर आर 365 डेज 360 दीस आहा वर्सान ते 360 दिसांनी 150 दीस थिंगा तियात्र नाजाल्यार नाटक चालू आसता थिंगा सिनेमा 10 दिसांक इफीक 10 दिसांक चालू आसता पूण तुमी सिस्टम तयार करता आनी तेणी चार्ल्स कुरियान ते डिझायन बांदलेले आनी केलेले ते तियात्र आनी नाटकाक डिझायन केलेले ते पळय हेणी केला ते आख्खे ऑडिटोरियम सिस्टम खूब इंटरफियरन्स जायत आसा ते भितर वेगवेगळे सिस्टम चेंज करत आसात आनी ते इंटरफियरन्स जायत आसा आनी नाटक आनी तियात्राक ते करीच ना आतां दे डोंट हॅव नाटक आनी तियात्र मागीर तेका बाकीचे सगळे पडलेले आहा तर आमी कितें म्हणटा की मॅक्सिमम थिंगा शोज ते जाता तेज्या हिशोबाने तुमी रिक्वायरमेंट काडा नाटक कोण करता तांकां एक 10 ग्रुपाक विचारा तुमची रिक्वायरमेंट कितें आसता जनरली तियात्र कोण करता तेंकडे वचून विचारा की तुमची रिक्वायरमेंट कितें आहा ती रिक्वायरमेंट तेणी कोणाकूच विचारूंक ना आपल्या हिशोबाने लायटी 2-3 लायटी तेणी घातल्या हांव तुका एग्जांपल दिता 150 वॉट्साचो एक बीम आसता तो तुका डिस्कोथेकान डान्स बारान तोहले दॅट इज द यूज एंड एप्लिकेशन ऑफ दॅट लायट सो हाजे वयल्यान कळटा की जे कोणी ते इम्प्लिमेंट केलां ते सामकी दे आर नॉट फीट टू बी डुईंग दिस कायंड ऑफ प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली तांकां कांयच नॉलेज नाशिल्लें नॉलेज हांव म्हणना की तांची नॉलेज आहा ना नॉलेज बरी आसतली पूण तेणी तें कोणाक विचारून केलां हो मुद्दम केला ते गव्हर्मेंटान आन्सर दिवपाचें न्हू आमचे पळय डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आहा मिनिस्टर आहा हे सगळे बसलेले आहा तेणी हे जबाबदारी तेणी घेतल्या न्हू ते राखपाक तर तेणी हे जबाबदारी दिवपाची की असले पळय लायटी ते आमच्या कला अकॅडमीन कित्याक जाय तुमी थिंगा ते डान्स बार चलोवपाचे आहा वा डिस्को डान्स करपाचे आहा ना न्हू थिंगा नाटक जावंक जाय आनी नॉर्मल पळय आतां भुरग्यांचे पळय डान्स शोज जाता तितून ते तोहले लायटी वापरिना भुरग्यांचे डान्स शोक ते बरे लायटी वापरतात सो तेजे हिशोबान तेणी पळय आतां साऊंड सिस्टम आयज आमी थिंगा वचून चॅक केला तो एम्फी थिएटरान पळय साऊंड सिस्टम घाला तो 2015 मॉडेल आमी सादो मोबायल घेता जाल्यार आमी तुका हांवें सांगताले 2015 मॉडेल घेतलो तूं मोबायल घेता ना आमी मोचे घेतल्यार आमी लेटेस्ट मोचे घेता 2015 मॉडेल तुका बोस व्हडली कंपनी काय कंपनी आनी ब्रँड व्हडलो तो पूण त्या कंपनीचे 2015 मॉडेलाचे तुका इक्विपमेंट 2024 घेवपाची कित्याक गरज जाली मेन ऑडिटोरियमान तूं इक्विपमेंट पळय तेणी घातला तो 2019 मॉडेल तेवूय मॉडेल 5 वर्सां आदलो आता 2024 तुम्ही साऊंड सिस्टम घातला तो 5 वर्सां आदलो मॉडेल कित्याक घरपाची गरज आहा कित्याक इतलो व्हडलो बरो ऑडिटोरियम तो इतलो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट तेजे त्या ऑडिटोरियम आसताले आतां तुमी आदले घेता पोन्ने घेता कितेंय आउटडेटेड घेता घालता आनी सांगता ना बोस व्हडलो ब्रँड आसतलो पूण एप्लिकेशन ऑफ दॅट ब्रँड
They are market leaders in headphones, for example. Bose headphone घे तू, ते market leader तिथून ते Bose headphone घे. But they are not market leaders in auditorium systems. They make auditorium systems, but they are not market leaders in auditorium systems. No, you buy a sound system from the top 5. JBL aha, DNB aha, L-Acoustics aha, Adamson aha, हे सगळे aha. ते BOQ ही नावा नाच, JBL सुद्धा नाचल. It is 3rd or 4th best. आखे इंडिया JBL लायल्या सिस्टम सरकारी ऑडिटोरियमात. आमच्या इथून BOQ JBLचे नावच ना. कित्याक ना? कित्याक एकाच दिवंक जाय आसले तुम्ही? हे स्पष्ट जाला की सगळे यांचे प्लॅनिंगच गडबड आहे. सो इट्स ऑलरेडी स्टेज मॅनेज केलें, ऑलरेडी पयलीं डिसायड केल्लें कोणाक दिवपाचें तें. होय, कोणाक डिसायड केल्लें तर ऑलरेडी डिसायड केला न्हू. अकॉर्डिंगली हे तयार केलें. अकॉर्डिंगली तेणी तयार केला. तांकां आर्टिस्टाचे पडलेले ना. आर्टिस्ट कोण तियात्र करता, नाटक करता तेंचे पाड पडो. आमकां पळय जाय तें आमकां कोणाक दिवंक जाय, तेजे हिशोबाने आमी पेपरां तयार करुया, तेका दिवया आनी मागीर हाडून थिंगा कला अकॅडमीचे पळय कोण चलयता तेंच्या माथ्यार हाडून मारया. ते तोले हेंचे प्लॅनिंग आहा ते आमकां आयज सारकें कळला. ते फायली आहा, म्हाका ना ते गाडयेन आहा फायली, पण ते फायली आहा ते फायलीन सगळें आमकां दिसती पडटा ते कितें कितें केलां तें. BOQ आहा तो तितून लिस्ट सेपरेट आहा. मागीर डिलिव्हरी ऑफ गुड्स कितें थिंगा आयटम्स डिलिव्हर जाल्या ते डिलिव्हरी आयटम्स वेगळे आहा आनी थिंगा पळोवंक गेल्यार थिंगाय वेगळे आहा. देयर इज discrepancies. I'm not saying it's completely different, but there are slight discrepancies in all of these things. And overall, the equipment that has been put over there is outdated. So that is absolutely. Why would you do that? No. So आता भितर खूब irregularities आसात आणि खूब सरान म्हणले पळय तो हे ACs तुम्ही पळोवंक गेल्यार AC पळय युनिट चार्ज करूया पळय ते डिझायन केल्लो तो AC युनिट भायर खंयच्याय तुम्ही ऑडिटोरियम. आय कॅन टेल यू ऑडिटोरियम शिल्पकला वेदिका हैदराबादान आहा, मागीर कला मंदिर कलकत्तान आहा, मुत्तासुबा वेंकटराव स्टेट ऑडिटोरियम चेन्नई. I am naming the top auditoriums in the country, in which Kala Academy used to be listed as one of the top. नाव आहले कला अकॅडमीचे. लोक म्हणटालो षण्मुखानंदा इन बॉम्बे, सेंट अँड्रूज ऑडिटोरियम बॉम्बे, सिरी फोर्ट इन बॉम्बे, हे सगळे ऑडिटोरियम्सान AC पळय युनिट आहा न्हू तो ऑडिटोरियम हाऊसिंगाच्या भायर आसतालो. इट्स अ सेपरेट युनिट so that the vibration and the noise does not interfere in the so itli basic सुद्धा तांच्यानी प्रिकॉशन घेवना आणि basic precaution घेवना. सो आता नेक्स्ट कितें असेंब्ली आता येवपा आसा, विरोधी पक्ष नेते मागीर असेंब्लीनय खूब बोवाळ जावपाचो आसा ह्या विशयाचेर आणि तुम्ही डिमांड करतात व्हाईट पेपर. आमी व्हाईट पेपर एक डिमांड करता आणि आमकां आमची पळय कला अकॅडमी आहली पळय तोहली आमी जायच म्हणून आमी झगडटले आणि तोहली तांकां कोच्चीच पडटली. त्या जायना त्या म्हणसर आमी फाटी सरची ना. आमी ते ठरयलां आनी कितें कितें आंदोलनां करूंक जाय आनी कितें कितें तांकां हें शिकोवपाक बुद्ध शिकोवपाक ह्या संदर्भान आमकां कितें जाय त्या कितें कोच्चें पडटलें तें सगळें करूंक तयार. पण आमी फाटी सरचे ना, ते सोदचे ना. ते सगळे साऊंड सिस्टम आसलीशी बरी क्वॉलिटीची घालून नॉट ओन्ली द साऊंड सिस्टम न्हू, ओवरऑल इवन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आसा. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स ते चाल कुरियर फाउंडेशनाचो तोय आहलो इन्स्पेक्शनाक. तेणे पळय आमकां दाखयला. आता केन्नाय तुम्ही आता ब्रिज पळय बांदला अटल सेतू, ते ब्रिजान गॅप्स आसतात. दे आर कॉल्ड अलाइनमेंट गॅप्स. द ब्रिज एक्सपॅन्ड्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणून ते गॅप दोचे पडटा. सेम तुम्ही वॉटरप्रूफिंग करता न्हू तेन्ना ते अलाइनमेंट गॅप्स आहले आदले वॉटरप्रूफिंगाक. ते वॉटरप्रूफिंग पिड्यार जाल्ले ते तुम्ही काडले मोडले आनी बांदले. नया वॉटरप्रूफिंगाक तेणी गॅप जोरूंक ना, अलाइनमेंट गॅप जोरूंक ना. आख्खे एक लॉंग केला ते आता हीट जाता तेन्ना एक्सपॅन्ड जाता आनी तोंड जाता पळय तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट जाता आनी तितून व्हडले व्हडले क्रॅक येयल्या. आता तेणी व्हाईट सिमेंट घालून ते क्रॅक भरल्या आनी मागीर ते तकली हरजवता की उदक कितें करपाचें आनी लिकेज वयसान जाता. दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दॅट दे आर डुईंग आनी ही परिस्थिती आख्खी गोंयची आहा. पूण आमची पळय संस्कृती आनी कला पळय आहा ती गोंयची ह्या ohल्या कला अकॅडमी सारक्या मंदिरान ती फुलता. ती येणी सामकी म्हणजे सामकी वाट लावून भायर सरल्या म्हणून आमी सगळे. सो एक्चुअली हे सब स्टँडर्ड वर्क आणि करप्शन हे सगळे प्रोजेक्टांनी जाता. पण कला अकादमी ही कलाकारांची एक माहेरघर म्हणटा ताका. सो अशी हाजे कडेन तरी सरकारान अशी खेळपा जाय नाशिल्लें अशें तुमचें मत आसा. बेजिकली थंय तरी बरी क्वॉलिटीचें काम करपा जाय आशिल्लें. पळय हांव तुका एक एग्जांपल दिता. पळय बॉम्बे तुमी वचत न्हू जाल्यार दादर सरकारी ऑडिटोरियम आहा.
रवींद्र नाट्यगृह म्हणून बेस्ट ऑडिटोरियम. त्या ऑडिटोरियमान तुका सगळें थिंगा मराठी पळय बारीक बारीक नाटक करपी आसता लोक नागपूरसान येता, कोल्हापूरसान येता, सांगली, सातारा पयस पयसान येता ते बॉम्बे शो करपाक. तांकां तो ऑडिटोरियम न्हू 25,000 20,000 आणि 30,000 ऑडिटोरियम मेळटा. आख्ख्या साऊंड लायट सगळें आहा. तो बारीक कलाकार आनी ताजो बारीक ट्रूप बॉम्बे पावता, ते आपलो शो सादर करता, 100-200 रुपयाची तिकिटी विकता आणि पुअर आर्टिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट तांकां तो प्लॅटफॉर्म तिका मेळता. बॉम्बे देर इज ऑल्सो एनसीपी ऑडिटोरियम. एनसीपी ऑडिटोरियम तुका एक शिफ्टाक 2.5 लाख रुपये घेता. थिंगा तुवें व्हडलो तूं कलाकार जाले उपरांत तुजो शो थिंगा देंवंक जाता. पूण तूं धाकटो आनी बारीक बारीक पळय लोक आहा ते सुबेज आहा न्हू, दे आर द मेजॉरिटी. तांकां तो रवींद्र नाट्यगृह तो तांकां तो मंदिर कहो. ते स्टेजीन भितर सोदताना ते पांय हे जमनीक हात लावन हे भितर सोदता ते वर्शिप दॅट प्लेस. तो आमचो कलाकार हिंगा गोंयांत कला अकॅडमीक वर्शिप करता. कित्याक आमकां ते 20,000 30,000 कितें बारीक पयशांनी आमकां ती फॅसिलिटी मेळता आनी आमकां ते शो चालू करून. राजदीप नायकाचो पळय थिएटर शो जाता तो 100-150-200 रुपयाची तिकिटां विकता. पूण भायलो कोण व्हडलो शो करूंक येयल्यार हजारांनी तिकीट विकूंक जाता न्हू. हजारांनी सन्मानाची तिकीट 3,000 वयता. पूण राजदीप नायकाची तिकीट तुका 200 रुपया लोक भरता. ताका लागून कला अकॅडमीची गरज आहा. फाटली कितलीशींच वर्सां कला अकादमी बंद आशिल्ल्यान ह्या कलाकारांचें खूब लुकसाणूय जालां आनी ती अजून पर्यंत जायत ना, रेडी जायना. आनी ताचे भितर हे आनी कितें वेगवेगळे एडिशनल प्रॉब्लेम्स क्रिएट जायत आसा. And that is what the government is not wanting to understand. That is what the government is not acknowledging. तो कितें दिसता कोण हाच्या फाटल्यान आसा, कोणाक हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर मेस? CM नो. CM is the PWD minister. माझ्या हिसपान गोवन गावडेन बेश्टे आपणाचे आपूण आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा म्हणून तो उलयता. पूण माझ्या हिसपान ते पीडब्ल्यूडीन बांदना. पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री कोणाच्या हातीन आहा. आनी आमी एज कला राखण म्हण आमी सीएमाक मेळोवपाक गेल्ले. आमी ओपन कॉल टू मीट द सीएम आमी दिल्ली. ताका 10 दीस जाले. मागीर त्याच दिसा आमी वचोन पत्र दिल्लें. तेजे पळय अपॉइंटमेंट बूक आसता थिंगा सीएम ऑफिसान. त्या अपॉइंटमेंट बुकान आमी अपॉइंटमेंट मागले. आमी सीएमाक अपॉइंटमेंट मागता की बाबा तूं आमचोय सीएम न्हू, सगळ्यांचो आख्ख्या गोंयचो सीएम, फकत बीजेपीचो सीएम न्हू, आख्खो गोंयचो सीएम. आमी कितें म्हणटा, आमी कलाकार, आमच्या बारा यो आमी तुका दाखयता की कला अकॅडमी कोही पाड घाले. तो मेळोंकूच तयार. आमी दुसरो इव्हेंट आमी आमचो सादर केलो चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचो प्रेझेंटेशन. त्या इव्हेंटाक लिडर ऑपोजिशन येयलो. आमी सगळे 40 MLA हें केला. ऑल 40 MLAs वर इन्वायटेड. 4 MLA येयलेले थिंगा. 4 MLA पावलेले. बाकीचे MLAंक इम्पॉर्टन्स ना त्या विशयाची. 5 गेलेले. त्यातलो एक लिडर ऑपोजिशन आहलो आनी तेणी आमी ताका सांगलें बाबा आमकां ते इन्स्पेक्शन करूंक दिना. तो म्हणूंक लागला हांव ऑफिशियली इन्स्पेक्शन मागता आनी तुमी यो आतां इन्स्पेक्शन करूंक. म्हणून हांव ताका आयज देव बरें सोडून चड देव बरें करूं म्हणटा. तेणें इन्स्पेक्शन मागलें म्हणून आमी रॉजराक इमिजिएटली फोन केलो, बॉम्बेसान आपयलो आनी आमी इन्स्पेक्शन केलें म्हणून आमकां तें कळलें. पूण आमी सीएमा कडेच गेल्ले न्हू. सीएमाक आनी हो इश्यू इतले तेप गाजता, डेली पेपराचेर येता, कितलेशेच नवी एक्सपोजर्स येता आनी सीएम ताचेर कांय स्टेटमेंट करना अजून पर्यंत. स्टेटमेंट केला आमकां मेळोंक तयार ना. तो आमकां मेळोंक कितें आहा. आमी म्हणटा की आमकां मेळो, आमी तुमकां हें दाखयता, आमी व्हायट पेपर मागता, आमची कितें डिमांड आहा ते मेळोंक सुद्दां तयार ना. तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री तेणें आपल्या कडेन कित्याक दवरल्या? ताका ना टायम लक्ष दिवपाक, जाल्यार कोणाक दुसऱ्याक दिवपाचें न्हू. तो हो निलेश काब्राल आहलोलो जाल्यार आमी चिंताले आमी नोका. तो तरी आहलोलो जाल्यार मे बी मेळतलो आहलो. पूण सीएम न्हू, ताका कडेन टायम ना. एटलिस्ट समजून कलाकाराचे प्रॉब्लेम समजून घेवपाक जाय आशिल्ले एज अ चीफ मिनिस्टर आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर. सारकें न्हू. आनी आमी म्हणटले जाल्यार बाबा आमची कला अकॅडमी तुमी पाड घाले, हे पळय प्रॉब्लेम्स आहा, आमकां इन्स्पेक्शन करूंक टायम दिया, आमी इन्स्पेक्शन करता आनी आमच्या हिशोबान कितें सारकें ना तें तुमी इन्व्हेस्टिगेट करा आनी मागीर सारकें करा. पूण ते करिना. पूण आमी ठरयला कला राखण मंडळान की आमी आर्टिस्ट एकठांय जाता, आमी तालुक्या लेवलार आमची तालुक्या कमिटीज फॉर्म करता आनी खूंय फोंड्या आसूं, पेडणे आसूं, वालपय आसूं, कांकोणा आसूं, खूंय आमचे ऑडिटोरियम्स आहा, आर्ट एंड कल्चराचे हब्स आहा. ते हब्स आमी सारके करूंक तांकां लायतलेच म्हणजे लायतले आनी आर्ट एंड कल्चरा डिपार्टमेंटा बरोबर तांकां आमी हे खेल करून दिवचे ना. म्हणून आमी ते
असोसिएशन फॉर्म केला, आमचे एक राखण मांड म्हणून फॉर्म केला आनी त्या हिशोबान आमी फुडें वयतले. हें सारकें जाय सो. ओके, सो आतां आमी हांगाच थांबया. आमी आतां पळयलें की कला अकादमीची कशी वाट लागल्या आनी एक्सपर्ट आमचे रॉजर हांणी सांगलें की तांची सावंड सिस्टम कशी पिड्यार जाल्ली आसा, लायटींग सारकी ना, आनीक इवन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स आसा वेगवेगळे, आनी फाटले कितलो तेंप जालो कलाकार ह्या विशयाचेर बोवाळ मारत आसा आनी कितें सरकारा कडेन आपले हें म्हणणें मांडटा. CMक मेळपाक सुद्दां प्रयत्न केला, पूण आयज पर्यंत CM जो PWD मिनिस्टर आसा आनी ह्या PWDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर हें सद्याक रिनोवेशनाचें काम चालू आसा कला अकादमीचें. अजून CM तांकां मेळपाक सोदना. आमचे सावंड स्पेशलिस्ट रॉजर ड्रेगो, तांकां भारतान लोक सावंड मॅन ऑफ इंडिया म्हणटात, तांणी खास करून स्पेशल आमचे खातीर इंटरव्यू दिवपा खातीर वेळ काडलो आनी ताचे खातीर आमी तांचे धन्यवाद म्हणटात. तशेंच फ्रांसीस कुयेलो, तांणी आमकां वेळ दिलो आनी ह्या विशयाचेर आपलीं मतां मांडलीं. तांचे बद्दल आमी तांकां धन्यवाद म्हणटा. आतां पळयत रावात गोमंतक TV.